गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी सभापती रमेश तवडकर हांणी मुखेलमंत्र्याकडेन केला। सोमारा अनुसूचित जमातीच्या जाळवणदारांकडे बसका जाल्या उपरांत मुखेलमंत्र्याची भेट घेवन तांणी ही मागणी केला अशी माहिती रमेश तवडकरान दिल्या। जर ह्या राज्यांनी अनुसूचित जमातीक हे आरक्षण मेळपाक शकता जाल्यार मागीर गोंयांत कित्याक ना, आमचो हक्क आमकां जाय अशें रमेश तवडकरान म्हटलां। लोकसभा वेंचणुकेच्या पयलीं हे आरक्षण आमकां मेळपाक जाय अशी मागणी ताणें केल्या। आज विशेष करून आम्ही सगळेजण जमले आज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी मेळपा खातीर सगळे जाण आयले आनी विशय आशिल्लो पॉलिटिकल रिजर्वेशन। म्हणजे 2003 सालांत गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 समाजा खातीर STचो दर्जो मेळ्ळो आनी फाटले 20 वर्सां म्हणजे वेगवेगळ्या तरांचेर संघर्श आमी करत आयले। सुरवातेचे गाकुवेच्या जी चळवळ सुरू जाली, ताजे नंतर उठाचें आंदोलन जे आसा गोवाभर सुरू जाल्लें आसा। आनी तातूंत शेवटचे 2 डिमांड जे आसा आमचे उरले, एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी शेड्यूल एरिया जो आसा ते नोटिफाय करप, अशा तरेचे 2 गजाली उरल्यो। आनी शेड्यूल एरिया नोटिफाय करप ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या खात्यांत येता आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे दिवप आसा ते सुद्दां सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या खात्यांत येता। त्यामुळे ह्या विशया संदर्भांतली ग्रेविटी सबंद देशभर जे कांय मुवमेंट्स जाल्यो आनी ताजी रिजल्ट्स तांकां दिवपाक मेळ्ळी। तातूंतल्यान उत्तर प्रदेशा सारक्या राज्यांत जशें आमचे बरोबरच तांकां स्टेटस मेळिल्लो आनी त्या मध्यंतरी काळांत डिलिमिटेशन मेळून तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें। हल्लीचो लेटेस्ट जर आमी पळयलें की जम्मू काश्मीर जो आसा न्ही तो आतां आसा 2020 सालाचेर तांकां स्टेटस मेळ्ळो आनी ताचेर डिलिमिटेशन कमिशन बसून की तांकां स्टेटस मेळ्ळो। म्हणजे जर अशा तरेच्या म्हणजे आमच्या भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांनी जर डिलिमिटेशन कमिशन बसता आनी तांकां जर न्याय मेळटा जाल्यार गोंयच्या गावडा वेळीप गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 समाजांक कित्याक मेळना, स्टेटस हक्क कित्याक मेळना, अशा प्रकारचे विशय आमी आज मुख्यमंत्र्याचो दवरलो। मागीर ह्या विशया संदर्भांत गोंयचे मुख्यमंत्री सकारात्मक आसा, हाज्या पयलीं चर्चा जाल्ली आसा, आज थोडीशी व्यापकपणे चर्चा जाली आनी जे गोंयच्या गोंयांक एज पर द पॉप्युलेशन सर्वे प्रमाणे की जे 4 किंवा 5 जागा ज्यो मेळपाक जाय त्या संदर्भातलो प्रस्ताव जो आसा आज आमी मुख्यमंत्र्याचो तीव्रतेन दवरलो आसा। ताणें आमकां सकारात्मक दृश्टीकोन दवरलें आसा आनी तातूंतलो बेगींतल्या बेगीन ताका निर्णय येवचो की त्या संदर्भाची प्रोसिजर आसा सुरू सरकार म्हणून आमी करतात आनी वयर आमी करपाचे म्हणजे पाठपुरावा करपाचे संदर्भात आश्वासन आसा मुख्यमंत्र्यान दिल्लें आसा।